तिसरो मांडवी पूल अटल सेतूचेर जी सरकारान रोशनाई केल्या ताचो खर्च 50 कोटी म्हण दाखोवन सरकार गोयच्या जनतेची दिशाभूल करता। सरकारान ह्या बाबतींत सारको खर्च जनतेमुखार मांडचो म्हण मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान केल्या। आरडी एक्सको खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। विजय सरदेसायचो स्टेटमेंट असेंब्लीन बसल्या प्रत्येक शब्द हो रिपोर्टाक वयता। विजय सरदेसाय कितें म्हणलें? इन बायबल देर इज सेइंग which says men should build bridges and not wall. Jesus built bridges, not wall. You need to build bridges. Manor Parrikar is a person who built bridges, said by Vijay Sardesai. But Vijay Sardesai, Jesus खंय आणि मनोहर पर्रीकर खंय? जमीन आसमानचो फरक आसा। जिजसाक तेन्ना मारले, तेजेर खिळे मारले उपरांत मारता आसतना जे जिजसाचे शब्द हे काळीज तोडणारे शब्द असले। जे खिळे मारणाऱ्याक तेणी कितें सांगलें की देवा तांकां आपणाचेर जे खिळे मारलेले हे तांकां बक्षी तूं, तांकां कांय करूं नाका, तांकां ते जे कितें करता हें तांकां कळना अशें जिजसान सांगलें। पूण मनोहर पर्रीकर हांगा मोपाचे लोकांची जेन्ना घरां मोडली तेन्ना मनोहर पर्रीकर हो जिजस आसलो, ते तकलेन कितें नासलें बाबा आपूण जे कोणाची घरां मोडटा, जी वॉल मारलेली मोडल्या आनी तूं सांगताय कितें विजय सरदेसाय तो ब्रिजीस बांदता म्हणून? कसले ब्रिजीस बांदता? कोणा लागून ब्रिजीस बांदता? जे ब्रिजाचेर आयज करप्शन जाल्लेलें आसा, कितलें करप्शन जाल्लेलें। जे ब्रिज बांदतना बॅरिकेड करता आसतना 16 कोटीचो घपलो आसा। बॅरिकेडाचो हिशोब मनोहर पर्रीकारान आयज गोंयच्या लोकांक दिवंक जाय। जे लायटीचें काम करता आसतना इन्स्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जे ब्युटिफिकेशन केल्लेलें आसा तेजेर 50 कोटी खर्च दाखयल्लो। एका खांब्याक खर्च कितलो जाल्लो आसा हे गोंयच्या लोकांक खबर आसा। 5 कोटीचो ब्रिज, 5 किलोमिटराचे लेंथ जी आसा, 1 किलोमिटराक 40 खांबे बसतात। असे 200 खांबे लायटीचे बसलेले आसा, 200 खांबे। आनी ते 200 खांबे बसोवपाक मनोहर पर्रीकारान 50 कोटी घेतल्या। तेका केबल ओडपाक खर्च कितलो? 5 किलोमिटराक। 5 किलोमिटराचे पयशे कितले? एक खांबो उबो करपाक असो, ताका नट बोल्टान टायट करपाक, दोना सायडीक लायटी लावपाक, ते दोना सायडीक जे बल्ब बसयलेले आहा ताका खर्च कितलो? आमच्या हिशोबान 2 लाख रुपया एका खांब्याक खर्च जाल्लो आसा बसोवपाक, नंतर केबलाक ओडपाक, लायटीचे लेबराचो खर्च, ताका तेणी 50 कोटी खर्च दाखयला। आनी पुलाचे लेंथ आसा, कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज 450 ते 500 कोटी खर्च जाल्लो आहा, भितर 50 कोटी एक्स्ट्रा आहा। म्हणजे जवळ जवळ 10% जो एस्टिमेट फक्त लायटीचेर तूं दाखयला। म्हणून मनोहर पर्रीकर जो तूं कंपेर करता जिजसा कडेन, खंयच्या दृश्टिकोनासून विजय सरदेसाय हो कंपेर करता? तूं येणाऱ्या विधानसभेच्या इलेक्शनाची तयारी करता, येणाऱ्या लोकसभेची तयारी करताय आनी हितूनसून जे कॅथलीक भाव जे आहा तेंचे मत तूं ओडपाचे प्रयत्न करता। तेन्ना कॅथलीक भाव हांव सांगता विजय सरदेसाय, जिजस आनी मनोहर पर्रीकर, तूं आनी किंवा आमी मनीस, सादे मनीस, आनी जिजस खंय? तूं देवाक जर आयज तूं कंपेर करता, तुका आयज लोक कितें म्हणटा आनी लोक तुका कितें म्हणटले? मनोहर पर्रीकर एसेंब्लीन आयज जो कितें उलयता, कितें उलयला हे लोकांक, जो कितें एक शब्द उलयतना लोकांक कळनासले, ह्या मनशाक हाडून तुमी आयज कसो बसयला? एक बावलो कसो ताका हाडून उबो करचो पडटा, तो मुताची पोती घेवन थंय येता आनी लोकांक हाडून सांगता आपणा कडेन आयज लास्ट मिनीट आसा सर सुद्दां आपूण गोंयच्या लोकांक लागून झगडटलो म्हणून। कसली गरज आसा? आनी तुमचे कडेन मिनिस्टर ना। ती सिंपती मनोहर पर्रीकाराक जी आसली पयलीं, ती सिंपती आमकां आयज खंय तरी दिवची दिसना। कित्याक लागून जे पुलाचेर जे करप्शन जाल्लेलें आयज पासून कोणी उलोवंक ना तेजेर। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आयज आमचे कडेन जे RTIचे डॉक्युमेंट जे आसा, टोटल डॉक्युमेंट आमचे कडेन RTIचे लायटीचो खर्च कितलो जाला, कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शनाचे डॉक्युमेंट कितलो आसा, त्या पुलाचेर जर आमचे गोंयचे सर्वसाधारण लोकांक जर कळना कितले खर्च, हे व्हडली कामां दाखयतात। आनी पुलाचें करप्शन जें केलेलें आसा त्या पुलाचेर मनोहर पर्रीकारान आयच्या गोंयच्या लोकांक सांगपाचें, किंवा जो GSIDCचो चेअरमॅन जो आसा सिद्धार्थ कुंकळकरान ते जे लायटीचो खर्च एका खांब्याचो अख्ख्या गोंयच्या लोकांक सांगपाचो।